PWDचे नोकरी विकपी प्रकरणाक वेगळेच वळण लागला। ज्या भुरग्यांची नावां कायम जाल्यात त्यांची तकलेर आतां हुमकळट्यो तरसादी आसात। मुख्यमंत्र्यान हे नोकर भरतीची ऑर्डर रद्द करची न्हू, वयल्यान ही प्रक्रिया वेगळीच पुराय करची भुरग्यांनी मागला। राजकारणा खातीर आमचो वापर करू नाकात, भुरग्यांचे म्हणणे। PWD मंत्री दीपक पावसकारान खात्यांतल्यो नोकऱ्यो 20 ते 30 लाखात विकल्यात। हो नोकर भरतेचो व्हडलो स्कॅम आनी मुख्यमंत्र्यान हो नोकर भरतेचो आदेश स्थगीत करचो असो आरोप भाजपाचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान केल्लो। हाजेर बोवाळ जातकीच मुख्यमंत्र्यान आदेश स्थगीत केल्लो। पूण पोस्टा खातीर वेचिल्ले भुरगे आयज मुख्यमंत्र्याच्या दारार पावले आनी तांकां न्याय दिवपाचे घाराणे घातले। 365 भुरग्यांची मेरिट लिस्टा प्रमाण वेंचणूक जाल्यात, तांकां बेगीनच सर्विसो दिवच्यो अशी मागणी भुरग्यांनी केला। हांगा जे जमिल्ले आसा पळय जे PWD सिलेक्टेड जे रिक्रुटमेंट जाल्ले तातूंत मेरिट लिस्टान आयिल्ले भुरगे, सो आतां आमचे प्रोसिजर चालू जाल्लो रिक्रुटमेंटाचो आनी मदींच आमकां कळटा की CMन स्टेटमेंट दिला अशें, सो आमी आयिल्ले आमचें रिप्रेजेंटेशन दिवपाक तुमी कितें आसा तें करून घ्या, आमी एक्सपर्टायज करा मातसो प्रोसेस, इतलेंच आनी कांयच ना। तुमचो ते इन्क्वायरी तुमी बेगी करच्यो अशें मागला? हय इतलेंच, आनी काय अशें कांय ना। जाल्यार CM मेळो तुमकां ना? CM कांय कारणाक लागून मेळूना, सो ताणें सांगला परत टायम दिता म्हणून, सो आमी तेन्ना मेळटले तांकां। तोच भंय आसा स्क्रॅप बी जायत म्हणून आमी रिप्रेजेंटेशन घेवन आयिल्ले, आनी कांयच ना। आनी इतलेच जे एलिगेशन करता तांकां इतलेच रिक्वेस्ट आसा की तुमचे ते पॉलिटिकल फायद्याक लागून आमकां तुमी आमची वाट लावनाका, इतलेच आनी काय। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया।